एक्सिडेंट कॉम्पन्सेशन क्लेम म्हूण आसली। हांव मंत्री जाला तेन्ना एकूय मनशान क्लेम करूना, कित्याक ती प्रोसिजर जी आसली ती सारकी थरोवना। हांव मंत्री जातकच जे कोण एक्सिडेंटान मेल्ले आमचे गोंयचे रस्त्याचेर प्रत्येक जाणा 6 म्हयन्या भितर एप्लाय करचे म्हूण आसा। 6 म्हयन्या भितर कोणें एप्लाय केल्ले तांकां सगळी एप्लिकेशन आमी क्लियर करून 2-2 लाख दिले। मागीर हांवें पळयलें आनी मान्य मुखेलमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय पळयलें की आमी एक वन टायम सेटलमेंट वन टायम स्कीम करुया। जे कोण खरे मेल्ले ते दिसा पर्यंत फॉरगेट अबाउट 6 मंथ्स जे कोणें एप्लाय केल्ले कोणाचे कोण मेल्ले तूं जाणा एक मनीस फॅमिलीन मरतकच आनी चड करून गरीब फॅमिली कितले त्रास पडटा तांकां सगळ्या 2 लाख दिवचे म्हणून पयरूच हांवें फायल क्लियर केला। आमी इच एंड एवरी एप्लिकेशन आमी क्लियर करतले आनी हें कित्याक जावपा पावलें तेंय सांगता। तुमकां खबर आसा थिंगा सिमरन म्हूण एक ती चली मेळ्ळी, यंग गर्ल हॅड डायड नियर द पंचायत चिकाली पंचायत। आय रियली फेल्ट फॉर हर and because of her entire Goa now I moved that new scheme that make it as easy as possible. Our chief minister has improved it even further. What he has said, why only road accident victim? Anyone who dies in Goa immediately he should get 2 lakhs. Route it through your transport department. So I am routing it. कोण मेल्या immediately एक 2 लाखां मदत मेळटली। ही एक न्यू स्कीम हे सरकारान आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा थ्रू केला आनी मान्य मुख्यमंत्र्यान म्हाका फूल सपोर्ट दिला।